म्हज्या भावान भयणान ह्या दिसांनी आमी पळयत आसा जेजू सांगूंक सोदता की तो जावन आसा खरो जिविताचो उंडो. आनी जेजू म्हणटा तेन्ना हेजें कारण कितें काय? आमी जाणा उंडो आमचे दिसपट्टो गिराज, दिसपट्टो आमी आमचें जेवण तें एक कॉमन पिपल साद्या लोकांचें जेवण जावन आसा एक उंडो. आमचे गोंयांत वा आमचे भारतांत आमकां शीत जाय पडटा ते भाशेन त्या काळार उंडो हो एक सादें मनशाचें जेवण आसलें. आनी हें बूक उंडो बूक मारता ते भाशेनच जेजू म्हणटा आपूण जावन आसा खरो जिविताचो उंडो. आमची कुडीची बूक मारूंक आमी उंडो खातात, पूण आमचें आत्मीक जेवण आमचे आत्मीक जिविताची वाड जावंक जाय जाल्यार आमी जेजूचेरूच पातयेवंक जाय म्हूण अशें जेजू आमकां सांगूंक सोदता. आनी हेंच जेजू आमकां सांगता आनी ते लोकांकूय सांगता जीं आजुनूय विस्वास दवरिनात की जेजू खरो देवाचो पूत म्हणून. तो म्हणटा आपणाशी येतात तांकां ती आपणाचेर विश्वास दवरतात ती सुभागी जेजू म्हणटा. आनी हेंच आमी पयले वाचपांत पळयलेलें आसा. पयले वाचपांत आयज आमी पळयतात सावलू क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो आनी क्रिस्तांव लोक पिडापीड दिता आसतनाय देखून ती जेजूचो अशूभ वर्तमान परगट करीत वतात. कित्याक मोगाच्या भावान भयणो तांणी जेजूचेर नदर मारलेली तेन्ना तांचे त्रास जाता, तांचे ही पिडापीड जाता, तांकां त्रास करतालो तेन्ना ती आनिकूय जेजूचेर भावार्थ धरून जेजूचे दोळे धरून ती जेजूच्या सर्गीचें राज परगटूंक लागलेली आनी ती खुशालकाय लागताली. आयज आमी ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमी आमच्या जिवितांत हो प्रश्न मांडुया. जेन्ना आमच्या जिवितांत खूश येतात, जेन्ना आमच्या जिवितांत त्रास जातात, तेन्ना आमी तरी आसतना देवाचेरूच जेजूचेरूच दोळे धरून आमी मुखार गेल्यात काय? वो आमी निराश जावन आमी आमचें जिवीत आख्खें सोडून दिलां काय? जेजू म्हणटा की जेन्ना आमी ताचेर दोळे दवरतात, आमी ताचेर भार दवरतात तेन्ना सगळें सारकें जाता. तेन्ना आमकां हे त्रास, आमकां हे कश्ट येतात ते तांचे कांयच फरक पडना. कित्याक हें दूख आसा तें देवाचेर आमी जेन्ना घालतात तेन्ना हें दूख देखून आमकां कांयच लागना. मोगाच्या भावान भयणो, आमी आमचो आख्खें जिवीत देवाच्या हातांत समर्पूंक गरजेचें. आनी जेजू म्हणटा आपणाचेर पातयेवन रावत, आपूण जावन आसा खरो उंडो, जिविताचो उंडो आनी हो खाल्यार आमकां सस्नाचें जिवीत मेळटलें. हेंच आमी करता आसतना आमी आयच्या दिसा मागण्यांत बसता आसतना आमी देवा लागीं हीच कृपा मागुया, आमचो भावार्थ वाडोवंक, आमचो भावार्थ घट करूंक. हेंच प्रार्थना करूंक आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मुखार वचुया.